गुड आफ्टरनून गाईज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. केशाय तुम्ही सगळी समजता सगळी बरी आहे मग तेच भाशी हांव अलिशा आणि आजचो टायगर आमी आहे बरी गाईज. आयज न्हू हांव तुमकां समतो आफ्टरनून म्हणून आयला कित्याक लास्ट नायट न्हू म्हगेली काजन येयल्ली. हांव जेन्ना एडिटींग करतालो तेन्ना देरार कोण मारल्या टक चयल्या म्हगे काजन येयल्ली. ओके, सो गाईज मागीर आमी काजना तेजे बाबू मातशें टायम स्पेंड केलो आनी जेवणाकूय गेली आमी भायल्यान. तेणें आमकां ट्रीट केली. ओके, सो ती म्हणून लागली ऍक्च्युली आम्ही घराकडे जेवपा आली. ती म्हणून नाका कांय करू नाका भायल्या या मग. सो गायज आमी तेंचे बाबू न्हू भायर गेली जेवणाक आनी खंय गेली आनी कितें तें तुमकां हेज मुखार दाखयतलो. हिंगा धाकटेशें क्लिप घालता. ओके, सो तें पयलचें आनी मागीर तुमकां मेळया. ओके, आनी टायगराचें कितें जाता तें से गुड आफ्टरनून फर्स्ट कम, देन आय गिव यू ट्रीट. गुड आफ्टरनून एवरीवन. कशें आहाय तुमी सगळीं? टायगर बिझी आहा ट्रीट खावपाक. चयला आसतलो तुमी. ताका ट्रीट म्हणल्यार सारको पिसो. ओके, सो हांव तुमकां हिंगा क्लिप घालता आनी तुमी तें चोय आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा. ओके, सो गायज कमेंट ऑफ द डे न्हू आयज हांव करतलो कित्याक अलिशा कामासो येयला, फ्रेश जावपाक गेलो हा आनी तेका न्हू जिवा बरें दिसना. हांवें सांगलें तेका फ्रेश जाव आनी मातशें रिलॅक्स कर म्हणून. ओके, so guys, today I will do comment of the day. Okay, comment of the day is from Tina Baptista. Tina Baptista says, hi my adorables, always waiting to see y'all. Much blessed to have y'all cause you reply to everyone's comment. Though y'all are busy but still make time. Love you both and I'm always waiting for your new vlogs guys. Stay blessed and keep going. Love to see y'all on top. Thank you Tina Baptista. Okay, thank you so much for the lovely comment. आणि गायज तेच भाशेन न्हू आमकां सगल्यांकले कमेंट लायक जाताय आनीक आमी न्हू सगल्यांकले कमेंट रिप्लाय करूंक शकनाय. ओके, सो आमी तितूंतलो एक चूज करताय, एक पीक करताय. ओके, आनीक हेच न्हू दुसरें लायक जायना मू म्हाका गायज सगल्यांक एक आनी एक कमेंट मारता तो म्हाका लायक जाता. ओके, आनीक न्हू जेन्ना तुमी कमेंट मारताय म्हाका इतलें बरें दिसता गायज. हांव एकटो वाचता ते इवन अलिशा, बट हांव वाचता आसता न्हू तुमगे कमेंट हांव एकटो वाचता आनी एकटो मुरगडटा. ओके, आनी एकटो आसता काय बरें कमेंट मारला. दो गायज तुमकां टायम आसना एक पाटी तरी आसता तुमी टायम काडून बरोसो कमेंट मारताय म्हाकाय बरें दिसता आनीक तुमकांय कितें न्यू कितें दाखोवपाक म्हाका न्हू उमेद येता. ओके, सो गायज हेच भाशेन कमेंट मारया, हेच भाशेन म्हाका सपोर्ट करया. हांव जाणा तुमी म्हाका जायतो सपोर्ट करताय आनी जायतो तुमी सपोर्ट म्हाका दिला. ओके, आनी हेच मुखारूय तुमी म्हाका जायतो सपोर्ट दितले. आनीक तेच भाशेन गायज जे कोणें सबस्क्रायब केलो ना ते प्लीज सबस्क्रायब करे आनी जे कोण सबस्क्रायब केलो आहाय आनी जेंकां म्हगेले ब्लॉग लायक जाताय जाल्यार गायज तुमी तुमगे फ्रेंड्सांक फॅमिलीक सगल्यांक शेअर करे. ओके गायज, जितले तुमी शेअर करतले तितले म्हगे ब्लॉग न्हू दुसरो लोक चोयतलो आनी म्हाकाय बरें दिसतलें. ओके, आनी एकदां तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ओके, अशें करून म्हगे ब्लॉग चोय आनी सपोर्ट करीत रावाय. ओके, मोग आसूं. सो वेलकम बॅक गायज. तुम जाणा आसतली हांवें म्हगेलो ब्लॉग एंड केला, बट गायज हिंगसो ब्लॉग हांव परत चालू करता आनी सांगपा म्हणल्यार गायज म्हगेली कोण सोयरीले आनी तुमकां दाखयता कोण ती. ओके, here we go. There you go नानी आनी विन्स्टन. हॅलो. ओके, हेच म्हगेले मोगाचे काजन नानी आनी विन्स्टन. ओके, सो सरप्रायज दिली तेणें आमकां. हांवें म्हगे ऑलरेडी ब्लॉग एंड केलेलो गायज, तुम जाणा आसतली. आनी न्हू गायज सरप्रायज दिला आनीक नानी म्हाका सरप्रायज दिता की नानी सांगता तुगे केंस बरें व्हडले जाले मरे खंय हिंगा तुका हें करया काय कितें म्हणटा तें शेप ऑफ दिया काय खंय. हांवें म्हणल्यार नाका नानी, हांवें म्हणटा हांव मागीर बार्बेरीक बरी करतलें. नानी न्हू कितें ना कितें करपाकूच जाय म्हजें एक्सपेरिमेंट आतां. सो नानी कितें करता आतां, नानी म्हगेले आयब्रोज काडटा. ओके, सो गायज नानी सांगता आयज खंय तुगेले आयब्रोज करया आनी गायज नानी प्रोफेशनल हा. ओके, तेंय सांग तुमकां हय जायत पाट गायज काडटे, बट न्हू म्हाका आतां हे पाट काडल्या म्हाका उण्या वरस जातले म्हणजे तेणें आयब्रो काडल्या मायज जातले. हय पूण गायज ते न्हू जायत पाटी म्हगेले आयब्रोज काडटा. सो गायज चोया म्हगेले आयब्रोज नानी कितको काडटा चोय हे बिफोर मागीर आफ्टर तुमकां हांव दाखयतलो. ओके, सो बोसया आनी नानी कोच्या बरें आयब्रोज काडगे आनी गायज ते प्रोफेशनल. ओके, ते ब्युटिशियन ते तुमकां कोण नकोय जाल्यार तुमकां सांगता एज अ प्रोफेशन शी इज अ ब्युटिशियन. ओके, आनी व्हेरी सून तेगेली ओन पार्लर येवपा हाय दोन, एक हिंगा आनी एक गोवा. ओके, सांगील राग ना मग
ना गाइस मुझे काढ जाऊन ना तुम जाणा स्वतः सांगून दिता She's a beauty manager या. now. आता याचा मॅनेजर बट्टे घेऊन येऊ का पहिले सांगतो राग ना मग सांगेल म्हणून ओके गाइस सो मुझे एक्सपिरियन्स कोत्तल ते आता हांव तेका रेटिंग दितलो म्हणजे आयब्रो आणि तुम्ही रेटिंग दिया गाइस ओके सो लेट्स स्टार्ट सो गाइस आता नानी झाले रेडी आपल्याकी हातयार घेऊन ओके सो या नानी मुगेले वकल काढू गो मुगे वकल तू घालू ओके सो गाइस आता मुगेले आयब्रोज करूया सो या गाइस मुगेले आयब्रोज आणि जायत तेम जालो हांवें केलो नाय आलिशान सांगिल्ले ते भशेन सो आता मुगेले नानी आयब्रोज प्रोफेशनल येला मुगेले आयब्रोज करपाक ओके सो लेट्स सी नाउ उशी जाय रे हाटला No, okay. लॉस दिसणार रे बस तुका चेड जावन आयब्रो काडपाक वाय लॉज आउय हांव काडटा मगो. जायत तेम जाल गाइस जायत तेम जाले काढना तेका लाव दुखताय बघा बरी माधुरी टिक्स यूज कर म्हाका स्विमिंग पूल सो गाइस हो मोठा आहे तो मेकओव्हर मुगेलो आयब्रोजाचो आली रोखड्या पण रेडी जशी म्हाका आयब्रो नाही सध्या ओके हाय अरे काजूला बशी पॉइंटेड कर काय जायत दिसान काढलं ना जीव वयते सो सारको बरो सूप पोक्त मरे तू ना मग बरें दिसता एक दुखत गो केसो सो गायच एक सायडी जालो आवय साहेब कास्ता उडयलो मुगो सो गायच सारको आवय सुजलेश मुगो सोमतें सो गायच बरो पॉइंटेड जालो बरो शार्प कमेंटान सांगाय म्हाका एक दाखय रे कट्टो असो वाद केलो तो ओके आणि अर्दो जाला बट आता दोनूय कोण दाखयत गायस तुमकां ओके आणि कमेंटान सांगाय नानी पार्लर घालपा जाय ना ते ओके आणि खंयच्या एरिया घालपा जाय ते सांगाय सद्या आमी चूज केलो हा एरिया खंय एक निघता मी तो सो गाइस डेंजर बट आता हेल कदा ना युके पेडिंग्टन चल इतु एशको निघता होईतो भितो बरें दुखता मुगो ही सायडी जालो ना हांव बार्बेरी गेले भितरल्या काडना त्या वयल्यान काडटाय You must be sensitive. वय माय Tight on that. ना भितरल्या दुखता आली हांवें भितरल्या केन्ना काडू ना वय गायस हांवें न्हू आयब्रो केले बार्बेरी बट हाली वयले बीट कोत्ता सकयल बीट केन्ना केन्ना गायस म्हाका न्हू दोड्या दुखयले सुये ओके येस गायस काय बरें दिसलें ते हाल सुचतलो न्ही गेलो मातशें हिंगा न्हू ओके गायस सो आता इकाली ओके सो गायस चोयला आसतलो तुमी काय बरें केलो तो एक आता दुसरो करूया आनी दाखोवया तुमकां spending so much and you know it's They're doing good. Big company. सो गायस वयलो जाला वयलो कोत्ता आसतना म्हाका बरें दिसता आज भितरले पार्ट आहा न्हू भितरले पार्ट हांव केन्ना करून नाहलो बार्बेरी सो फर्स्ट टायम नानी कोत्ता सो चोया लास्ट टायम लेगून करू ना आमी भितरले पार्ट बीन केल्लो गायस गजनी न्हू हांव म्हाका हुडकास बी उरना ओके कित करपाचो That is very big. That is very big. आली बोगले लेगून आको गो बोवाड घालता न्ही हिंगा तुझ्या काजनाल राखपा तुका काजून राग काडटा खंयचो राग आसलो म्हूण नका नानी राग काडटा म्हजो आली नानी तुका मार पडटा आतां saddest part is what you know पहिलं त्याच्या चॅड you know तो दुबे असतो थँक यू ब्युटिफुल नानी ब्युटिफुल सो गायस मग पयली आयब्रो आणि आता आयब्रोच काय बरं झालंय ते ओके चोपा शकताय बरो दिसतो बरं हँडसम झालं बरं मी गो झाडीच हांव रडलो आणि सो गायस फिनिशिंग अजून उरलो खंय शी नाका शिकाय आता मुकोडना काय ना
अळशी सिजर हा He always takes आली सीझर 20 years of भुरग्यांक येता तो कामा. भैया eyebrow निकाल रहा है, रो के उधर. दीदी आईब्रो बनाने का है तो आ जाओ. नाही बोल जे मैं ते जेवण घेऊन आती. पुण्या मुट्टू जेवणा को. तू थांब तो क्लियर प्लेस हो. झाले. ओके गाईस, चोयला असताल तुम्ही दाखवया सारखे. बरं गाणी बरं रडले. बरं लेडीज अशे. सो गाईस सारखे दोळ्या दुखेले कित्यानो हांव हिंग वयल्या गाईस दुखना इतले बट सुकयल्या सारखे दुखता हिंगा मातशें सेन्सिटीव न्हू. सो गाईस ओके. आनी म्हाका कमेंटान सांगाय हांव बरो तोंड बोंड फ्रेश जायन येता कित्याक आतां रडलो असा हांव. नानीन मातशें रडयलो म्हाका. चेक कशें दिसताय. बरें जालें क्लीन दिसलें ओके. तोंड. सो गाईस आतां वयता मातशें तोंडार उदक मारता आनी आतां ओके. कित्याक हांव वचपा हांवें भायर गायज. येस आनी Looks wow. नायस न्हू. क्लीन जाला. सो विन्स्टनूय म्हणटा बरें जालें म्हणून. आनी एक्चुली गायज नानी न्हू मुगे बरें कोत्ता येलोली पाटी कोत्ते बट सांगिल्ले ते भाशेन फुडें वरोस जालें न्हू केलें ना. वायट जालें. हय बट हांव पार्लरांक गेलें कोता बट पार्लर हांव खाली वयल्यानू काडटा कित्याक सकयल्यानू दुखताय ते. सो गायज आतां न्हू हांव मातशें फ्रेश जाता आनी आतां ओके. आनी मागीर तुमकां मेळटा कित्याक आमी सगळीं वचपा आहाय भायर डिनराक. ओ माय गॉड. सो गायज यूज लायट बल्ब गेल दिसता म्हाका. Oh. Oh my god. So guys, so किती झालं ते स्पेअर बल्ब हा झाला नको. सो बल्ब केला. ओके. बल्ब चेंज करूया. सो गाइस चोवपा शकताय बाथरूमा बल्ब गेला. ओके. सो चोया न्यू बल्ब हा जाल्या आनी न्यू घालया. सध्या न्हू म्हाका बल्ब मेळ्ळो वचय केरामाचो. ओके. आम केराम बा हेडटाय न्हू तेन्ना चोवो लायताय लॅम्प. तुमकां हांव नाका दिसती पड जाल्यार. ओके. सो सध्या हो काडटा आनी वता कित्याक मुको बल्ब आहाय बट खुंयच कोणी आहाय ते खबर ना. आनी तुमकां चोयला आसतली गायज आमगेली गॅरेज सगळी मॅस आहा हिंगा. ओके. आख्खे मॅस आहा हें काडपा जाय सगळें बट सध्या वता आनी घालता बल्ब. ओके. बरो शायन जालें सो. नानी ओ नानी बरो शायन जालें सा आयब्रो काण. हय गो थँक्यू म्हणला तुका. थँक्यू म्हणला पयलीं सद्या नानी झुपको उडका आशिल्लो बल्ब काडटा आसतना मुगे बल्ब पेटवलो नानी थँक्यू म्हणला म्हणून. सो थँक्यू नानी. ओके. सो लेट्स गो गायज आनी घालया बल्ब वयर. ओके. सो गायज बेग बेगीन हें करता फ्रेश जाता. पयलीं सद्या पयलीं चोया बल्ब जाता जाल्यार. Oh my god. Actually guys, केरामाचो बल्ब पावरफुल सारको. चोयला आसतलो तुमी बल्ब गायला बट हे सकला दवरले ते घालूंक ना तेंय घालता कित्याक न्हू बल्ब मातशें ब्रायट अशें दिसता म्हाका. आनी केरामा न्हू गायज तो बाथरुमान कितें म्हणटा तो फूल वायट आहल्यार बरें दिसता म्हाका. मातशें आतां काडूंक येसो मातशें वॉर्म अशें. सो फूल ब्रायट आहा तेन्ना म्हाका बरें दिसता बाथरुमा कित्याक तूं बरो तुगे ग्रुमींग करता बाथरुमा सगळ्यान हाडबा काडटा तेन्ना मागीर बऱ्या पडटा. ओके. सो गायज आतां हांव फ्रेश जाता आनी तुमकां मागीर मेळटा. सो गायज फायनली आमी जाले रेडी. ओके. हांव अलिशा विन्स्टन आनी नानी आतां आमी वयताय आमगेल्या डिनराक. ओके. डिनर म्हूण डिनर नाका गायज आमकां अनप्लॅन बेश्टे आमी भायर वयताय. ओके. सो चोया फूल डिनर कोत्ताय सदांचे भाशेन अजपाडो हायन येताय ते. ओके. सो आनी बाय द वेज गायज चोय म्हाका एक्चुली ओकल लेगून घालूं नाका गोरेलो जाले असो आनी एक्चुली म्हाका ओकल घालूंक नाका एसो येतो नानी विदाउट माय ग्लासीस गायज कित्याक न्हू बरें दिसलें. ओके. ना रे विन्सन Yes, काडया न्हू ओकल काडया मरे. definitely, yeah. ओके गायज दिसती पडना तेन्ना घातलो बट सद्या असो वयता. ओके. सो मेळया तुमकां चोया खंय वयताय ती तुमकांय दाखोया. सो गायज प्लीज म्हाका कमेंटान सांगाय. ओके. मुगे आयब्रो केस जाले ते इसोन नाकाय. ओके. लेट्स गो गायज अलिशा बोवाड घालता हें म्हाका. ओके. सो मेळया तुमकां माशक्तान. हांव वयता विन्स्टना बाबू आनीक हांव मुखार बसता आनी तूं हाटल्यान. ओके. सो गायज म्हाका एक्सपिरियन्स घेवपा जाय गाडयेचे तेका लागून हांव मुखार बसता. ओके. नानी उडयले फाटल्यान. लेट्स गो.
सो गाईज फायनली आम्ही पावले आणि आम्ही इलो आहे होय रे इंडिया वाले ना ना किती मोठा आहे का एरिया हैच एंड सो गाईज आम्ही लो आहे हॅच हँड ओके आणि आम्ही वयत आहे इंडियावाला म्हणटा तिथून ओके इंडियावाला रेस्टॉरंट या इंडिया वाले इंडियावाले होय सो विन्स्टन जाणा हिंगा विन्स्टन सदां येवपी हिंगा सो विन्स्टनानो हाडले आमकां हिंगा ओके सो या भितर आनी तुमकां दाखोवया सो गाईज सो इंडियावाले ओके आणि आलिशा वयता भितर ही गेली सगळीं भितर ओके सो दाखोवया तुमकां कशें दिसता आनी कितें तें सो द स्पायस ऑफ ओके गाईज फुल्ल आहा अशें सो गाईज आमी फायनली भितर येयलो आहाय बट द थिंग इज बिजी आहा सारकें जायते लोक आहा आनी सद्या अजून टेबल मेळ्ळो ना आमकां ओके सो ह्या टेबल मेळटा तेन्ना मागीर दाखयताय तुमकां उरलोल्या मुखार फायनली आमकां टेबल मेळ्ळें अशें ओके चोवपाक शकताय काय बरें तें बस मिनिस्टर ओके गाईज सो आता आमी आमगेले ऑर्डर करताय आनी चोया कितें ऑर्डर करताय तें तुमकां दाखयताय ओके कोण दिवन मरे तांकां ऑर्डर एक्चुअली तुमी करूया तूं आनी नानी चोया कितें जाय तें ओके चूज करते आमी तिगांयनी खावपाक आणि हांव आनी मिनिस्टर न्हू बसून चोयताय ती कितें ऑर्डर करताय ती चोया आनी तुमकांय सांगताय कितें ऑर्डर केलें तें तुमकांय दाखोवया ओके सो सद्या आमी वॉट यू वॉन्ट टू ड्रिंक आमी कितें बियर मरे आमकां न्हू एक पाटीन ऑर्डर करूंक पडटलें कित्याक न्हू तांगे 9:30 खूंय किचन क्लोज आनी आमकां येत म्हणल्यार हिंगा 9 जाली सो दोर आहा गायज आमचे कडेन मागीर किचन बंद जातलें ओके सो आमी बारबो ऑर्डर करतलीं कितें ऑर्डर करपा आहा तें ओके आतां सांगून गेलो तो किचन क्लोज जाता खंय हाफ एन आवर सो गायज आतां आमी आमगेली ऑर्डर दिताय ओके चिकन टिक्का स्टार्टर सो चोया गायज नानी कितें ऑर्डर करताय सो आमी ऑर्डर केल्या म्हाका आनी विन्स्टना बियर्स आनी ती मॉकटेल ऑर्डर करताय तुमकां दाखयता मागीर वन नॉर्मल कोक नो आइस थिंग सगळें जाताय कोण मॉकटेल कर हें कर ओके तुमकां हांव दाखयता सो गायज हांव नका हेणें कितें ऑर्डर केलें तें आमकां स्टार्टर वॉट डीड यू गायज ऑर्डर चिली पनीर शेजवान चिली पनीर Yeah. and chicken tikka grill. ओके आणि आमगे ड्रिंक कितें रे बाबा कोबरा खोबरा या माय फेवरेट येस सो गायज आणि ड्रिंक्स तुम कितें केला या खूब बट हांव मागीर तेगे ट्राय करून मागीर ऑर्डर करता ओके सो गायज आमी ऑर्डर येयली म्हणटरी तुमकां दाखयताय ओके सांगिल्ले ते भाशेन कमेंट करूया म्हगे आयब्रोज बरे जाले जाल्यार ओके दीस बर लागता दीस म्हाका आयब्रो करता ना विचारत मुगो तांकां विचारू नाका आनी सगळो धारशा चोयत रावता गायस आलसो ओकल घालपा ना ओकलाची धापतोले न्ही ते सो गायज फायनली आमगे ड्रिंक केली सो आमी ऑर्डर केलोले बियर ओके गायस तुमकां म्हणटा हें म्हणटा फ्रूट पंच ओके जस्ट अ फ्रूट पंच चेस करूया मरे ओके 1 2 गाइस आमगेलें जेवण येयलें ओके सो आमी ऑर्डर केलो तें शेजवान पनीर बिरयानी चिकन टिक्का ओके सो गाइस आमी आतां आमगेलो डिनर करताय आनी आमी मागीर तुमकां मेळटाय ओके वन्स अगेन चल गाइस कैमरा से चलना है बट हैदराबाद सो गाइस आमी आमगेलो डिनर करताय आनी मागीर तुमकां मेळटाय ओके सो गाइस फायनली आमी आमगेलो डिनर केलो ओके आतां आमी वयताय घरा नानी ती घरा वयतली आनी आमी आमगे घरा वयतली ओके तेका लागून दोन गाडयो घेवन तेका लागून 2 गाडयो हाडले कित्याक हांकां विन्स्टना तांकां मातशें भोगलेक हिंगा ओके सो आतां आमी वयताय आनी मेळटाय तुमकां फाल्यां सकाळीं सोमती ओके Thank you, good night. ओके आनी ही ट्रीट दिल्या प्लेस ही ट्रीट दिल्या विन्स्टन एंड नानी थँक यू नानी एक्चुअली हांवें दिवपा जाय आसलो मुगे आयब्रो काडलो बट तेणें दिल्या ओके एनीवेज थँक यू नानी चलो बॉय सी यू गाइस टेक केयर सुलो आसा पाव नाही करा चलो चलो बाबा सी यू विन्स्टन बाय बाबा सी यू
Take care. Take Good care, night. Baba. Okay, Segat, okay? Bye bye, see you. Bye bye, India वाले. सो गायज तुम्ही चोयला आसतलो हांवें जो क्लिप गेलो तो आमी लास्ट नायट आमी कित केलोले आनी कित ना ते ओके आनी समजता तुमकां लायकूय जाला आसतो मू आनी सांगिल्ले ते भाशेन गायज हांवें काल मुगे व्लॉग केलो स्वताचे भाशेन आनी आमगे एडिटींग करपा वयतालो तेन्ना कोण डेरार मारले चोयल्या नानी आनी बिल्सन येयलोली ओके सो हांवें तो मुगेलो एडिटींग करपाचें थिंगा पेंडींग सोडलें तेंचे बाबा मातशें टायम स्पेंड केलो आनीक ही म्हणून लागली मागीर आमी हुंय या डिनरा या मू हांवें म्हणलें ओके या सो एक्चुली ती आमकां न्हू डिनरा व्हरपा आहली जेन्ना तेणी गाडी घेयलोली न्हू तेन्ना आमकां ती त्याच दिसा व्हरपा आहली बट ती पेडा घेवन येयल्ली न्हू सो सगळ्या तेगे एका फ्रेंडाक आनीक तेगे भावूय आहा हिंगा सो तेंकां ती पेडा घेवन दिवपाक गेल्ली सो मागीर टायम जालो मागीर म्हणलो तेणी म्हणलें आमी नेक्स्ट टायम या मू सो काल ते अकस्मात येयली सरप्रायज दिली तेणी आनीक येस गायज एडिटींग थिंगा सोडलें पेंडींग आनीक मागीर गेली आमी डिनराक तेंचे बाबू आनी तेच भाशेन तुमचो चोयला आसतलें तेणें नानीन मुगे आयब्रोजूय केले ओके आनी म्हाका कमेंटां सांगाय गायज तेणें बरें केले बरें जालें वो ना तें नको सो प्लीज सांगाय कमेंटाक ओके आनी उरलो तुमी सगळें चोयला आसतलें गायज आमी कित केलां आनी कित ना तें समजता तुमकां लायकूय जालो आसतो मू आनीक लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे आनी चोयाय टायगर काय बरें न्हिदो नाका तो मातशें जोरग जालो हा हांचा ओके यू वॉन्ट टू से बाय टायगर यू वॉन्ट टू से बाय बाय सो गायज समजता आयचो ब्लॉग मुगेलो तुमकां लायक जालो आसता मू लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय